सोशल मिडियाचेर की माजी आमदार किरण कांदोळकर यांच्यानी हे वक्तव्य केलें की दिसाचे विद्यादान रातचें मद्यपान खंय तरी आमच्या कार्यकर्त्यांक वायट दिसलेलें आसा आनी ह्या वक्तव्याचो आमी संपूर्ण मंडळ तेचो आमी निशेध करता तेणे हेच्या खातीर सगळ्यांची जाहीर माफी मागची इतलें हांव मागता. देव बरें करूं. सगळे मंडळ आसा भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ हांगासर उपस्थित आहा. आतांच सगळ्यांनी सांगले त्या प्रमाणे आमची प्रेसीक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. हांव पयलीं 2 दिसां पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की रातचे मदिरापान करता आनी दिसाचे विद्यादान करता. हेचेर हांव निशेध करता. कित्याक म्हळ्यार आमी बायलांय बीन थंयसर येता, सगळ्यांच्या बरोबर आमी मिटिंगेक आसता. केन्ना केन्ना जाता लेट, कित्याक आमची युथूय आमच्या बरोबर आसता. जेन्ना मिटींग आसता तेन्ना मातशी लेट जाता. जेन्ना आमी बायलां आसता तेन्ना आमची मातशी मिटींग बेगीन जाता. आनी अशें केन्नाच म्हणटा न्ही, कित्याक थंयसर इन्स्टिट्यूट आसा, स्कूल आसा आनी बरेंतले बरे थंयसर स्कूल चलता. आनी मेन म्हणजे ते ऑफिस आहा ते स्कुलाक तेकोनूच आसा. तेका लागून आमी फ्रीली येता वयता आनी बरेंतले बरे आमी आमचे जे आमकां पार्टीन कितें काम दिल्लें पळय ते बरे भशेन आमी थंय करता आनी येता. तेन्ना हांव आमचे थिवी महिला मोर्चाचे तर्फे हांव हेचो निशेध करता आनी ते आपली उतरां फाटीं घेवची अशें पळोवपाक जाय. आमी शिस्तबद्ध कार्यकर्ते, आमी तितकेच उलयते, तेच्या पलीकडे आमी वचून विशय वाडयना. धन्यवाद. डेव्हलपमेंट कितें आसा पळय, ना 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 डेव्हलपमेंट आसा ते पार्टी लेवलार जाता, ते आमच्या सरकारा तर्फे जाता. आहा ते तुमच्या मतभेद तुमचे आमदारा पर्यंत आनी तुमचे माझे जे आसा हे तुमच्या पर्यंत आहा, पण कार्यकर्त्यांनी तुमचे काय बिगडूंक ना. हेच्या पयलीं तो आमदार आसलो, बीजेपीचो आमदार आसलो, त्यांनी कार्यकर्ते पळयले सगळे कशें कितें काम करतात ते. पण परत एकदा तुमच्या माध्यमातून हांव ते निश्चित करता, त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांची माफी मागपाची. भारतीय जनता पार्टी मोठी अखंड पार्टी मोठी. हितून आमदार येतात आणि वयतात, पण कार्यकर्ते तुका कशे तसेच उरतात. एक स्वाभिमानी कार्यकर्तो शेवटपर्यंत उरतात. आमदार येतात वयतात पार्टीन, ते म्हणजे आमचे काय ना, पण आम्ही हितून कार्यकर्ते आम्ही दुखावले भितर म्हणून आम्ही निश्चित करता. बाकी आमचे त्यांच्या मध्ये आम्ही पडना, त्यांच्या लेवलाक त्यांच्यानी सॉल्व करपाचे कितें आहा आमचं घर. आम्ही कार्यकर्ते दुखवले, आम्ही स्वाभिमानी कार्यकर्ते आम्ही दुखावले न्हू. हय हय बरोबर तो विषय. आम्ही बाकी त्याच्या पलीकडे आम्ही काय आमच्या मागणी काय ना काय ना. त्यांच्यानी आरोप केलो की आरोप जनरल उलयला तो थिवींचो मडको चलता. ना ना आम्ही त्या मडक्या विषयी उलयना, कोणाच्या व्यवसायिक उलयना. तुमकां पयलीं सांगला ते लेवल तेंचे, आमचे लेवल आम्ही त्याच्यात काय दुर्लक्ष शकना. आमचे दुखणे हे आमचे दुखणे हे मंडळाचे आणि कार्यकर्त्यांचे दुखणे इतकोच विषय. त्याच्या पलीकडे आम्ही काय ना. ह्याच्या पहिले तो आमदार जाऊन गेला, सगळ्या गोष्टी कार्यकर्ते त्याच्याकडे थोडे आमच्याकडे आहात, त्याच्याकडे विषय चालतात न्हू, पण ते लेवल त्यांचे वेगळे. आम्ही त्याच्यात दुभाषे करू भाष्य करू शकना. आमदार ना ना तो ते कॅन गो अँड आस्क देम. थँक्यू व्हेरी मच. जय श्रीराम. तर आमचे जे ऑफिस जे बीजेपीचे थीम मतदारसंघातले ऑफिस जे आसा हे श्रीराम विद्या मंदिर ह्या PMICच्या एका कॉर्नराक आसा. व्यवस्थित रितीन आमचे जे कार्यकर्ते, शिस्तबद्ध कार्यकर्ते, निष्ठावंत कार्यकर्ते, तसेच मतदारसंघातले जे आमचे लोक असतात तांकां कामां करपाची असतात जाल्यार ते ऑफिसान येतात आणि आमदाराच्या ऑफिसान येवन आपापली कामां करतात आणि ती वयतात. त्या स्कूल एक डिसिप्लिन स्कूल आसा, स्टँडर्ड स्कूल आसा आणि ह्या स्कुलान इन्चार्ज सुद्दां आसा ती व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. तेन्ना ते सोरो तर सोडूनच दिया. मद्यपान तसले विशय केन्नाच थंयसर ना. तर उलोवपाची गजाल सुद्दां ना की अशी बाबा कोणी तरी कोणाक वायट म्हणप किंवा कोणाचे तिडकीन उलोवप हें सुद्दां अशें ना. थंयसर एकदम शांततेनच आमचे जेन्ना कार्यक्रम आसतात, आमचे प्रोग्राम्स आसतात बीजेपीचे, आमकां घोशणा वाक्य दिवपाची आसता जाल्यार ते आमी घोशणा वाक्य त्याच्या सायडीक रस्तो आसा व्हडलो, त्या रस्त्याचेर येवन भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो अशी आमची घोषणा भायर आसता. महिन्यापूर्वी आमच्या कार्यकर्त्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी त्याचं ब्लड डोनेशन केलेलं आसा. हो कॅम्प आम्ही एक व्यवस्थित आणि सक्सेसफुल केलेला आसा. तर ज्या प्रमाणे माजी आमदार किरण कांदोळकर हांच्यानी जे उलयले की बाबा
थंयसर मदिरापान करतात, तर त्याचो आमी तीव्र निषेध करता. आणि तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. तेंच्यांनी जे हे वक्तव्य केलां हे खंयच्या आदाराचेर केलां अशें दिसता तुमकां? ते आमी सांगूंक शकना. तो त्यांचा ओपिनियन, त्यांचा ओन ओपिनियन. सो ताचेर तुमी आज निश्चित करता तेचेरूच? आम्ही तीव्र निषेध केला. तो कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दुखावला, हे हातून आम्ही केलं. सो तुमची कितें मागणी आसा की तेंच्यांनी कितें करचें, चूक मागची? हय, तांच्यांनी ही माफी मागोवंक जाय. कारण तेंच्यांनी सुद्दां भारतीय जनता पार्टी काम केल्लेलें आसा. तांकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीची व्यवस्था, ताची मॅनेजमेंट कशा तरेन काम करता. आमचें जिवन हे भारतीय जनता पार्टी खातीर सॅक्रिफायस जाल्लेलें आसा. आनी अशा तरेन ब्लेम करप, दॅट इज नॉट फेअर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.